मोपावेल्या टॅक्सीवाल्यांचे पेडणे आंदोलन। पण हा जे लोकल्स बीन आहा पळय पेडण्याचे तांकां एक फ्री ऑफ कॉस्ट टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर दिवपाचो वयर। सेकंड थिंग, वयर जी पार्किंग आहा जशी आमच्या अमित सरान सांगल्या ती ताका एक खंय तरी कॅपिंग घालपाची काळाची गरज आहा आतां। कित्याक फाटल्या दिसांनी आमकां अशें दिसून येयल्लें, पत्रकारांकूय खबर आहा, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की तेंच्यांनी मदींचे हे पयशे 200 रुपया केल्ले। परतून आमी थंय वयतकूच परतून कितें तरी बोवाळ जालो आनी ते परतून अंयशाचेर हाडले, परतून एक म्हयन्यान 200 केले। आतां परतून ते 200चे काडटले 5000 करतले। आमदार जीत म्हणटा फाल्यां मुख्यमंत्री मेरेन व्हरता, मुख्यमंत्र्याक आमच्या मेरेन हाडचो म्हूण टॅक्सीकार मागतात। आम्ही बसयांनी उलोवया। आयज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली आहा आनी तो फाल्यां सकाळीं पावता आनी त्यांनी इमिजिएटली आनी ताका कन्वे केल्या उपरांत त्यांनी सांगला की फाल्यां 12 तुमची मिटींग फिक्स आहा। तुम्ही जे स्टेक होल्डर्स आहात, जे लोकल टॅक्सीकार आहात ते हांगासर त्याच्या वांगडा थंय येवपाचे आनी तुमचो कितें लोकली इशू आहा टॅक्सीकारांचो तो सॉल्व करपाचो। आनी उलयतात सगळे आहात ते पॉलिटिकल फेसीस आहात, जे पॉलिटिक्सान इन्वॉल्वमेंट आहात तेच उलयतात। सीएमाक तुमी हांगा यो थंय यो, सीएमाक इन्स्ट्रक्शन्स कोण दिवं शकना। प्रत्येक जाण जर सीएमाक आफो म्हणल्यार तूं हांगा यो तूं हांगा, मागीर सीएमाची व्हॅल्यू कितें? आमदार प्रवीण म्हणटा गोवा मायल्साचो कावंटर बेकायदेशीर। तुमकां हांगासरूच येयल्लो जाय। तुमकां एक हेच दिता कितें फाल्यां रेस्ट हावजान हांव ताका 12 पासून सीएमाक घेवन येता। ओके, थँक्यू सर। पेडण्या रेस्ट हावस आमी हांगा 12 पासून जे भुरगे आसा पळय त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी पयलीं गाडयो दिल्यो आतां आमच्या भुरग्यांनी त्या गाडयो तांकां परत रिटर्न दिल्ल्यो आसा। कळ्ळें तुका? चडशे भुरग्यांनी गाडयो रिटर्न दिल्ल्यो आसा। कित्याक गोवा माल्साचे ते पळय पेमेंट जे काडटा पळय ते पेमेंट काडटा पळय ते सुबेज काडटा म्हणून ताका लागून जे पळय ते गोवा मायल्स आयज आख्ख्या गोंयांत भरलेले आहा ते तांकां कावंटर आसना एक्चुली। तेंच्यांनी कावंटर न्हू ते तेंच्यांनी जेन्ना फोन केलो ते तेंच्यांनी वचून ते ऑनलायन तेंच्यांनी ते बुकींग घेवप। ताका लागून तांकां तो कावंटर दिवचो न्हू आमच्या हांगासर पळय हे आहा पळय आनी तो कावंटर थिंगासरलो गोवा मायल्स काडचो म्हणून। कित्याक म्हाका जावं जे आमचे आयज पेडणेकार भाव आसा पळय तांकां हक्काचो एक तांचो कावंटर थिंगासर एअरपोर्टार मेळचो हें म्हाजें मत आहा। मजगती टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाक खासदार विरियात आणि आमदार क्रूज सिल्वाय पावलो। दोगांचोय आंदोलनाक तेंको। आयदर ते सॉल्व करपाचें नाल्यार हांव पार्लमेंटान काडटलो। पार्लमेंटान काडटकूच रिकॉर्डार घेता तेन्ना प्रधानमंत्री हांकां विचारतलो बाबा कितें जालां, परतो परतो काडटा म्हणजे कितें तरी गडबड आसा। हे पळय टॅक्सी ड्रायव्हर आसा तांकां सलाम करपाक जाय कित्याक आमच्यान तुमकां नोकरी दिवंक जावंक ना, तुम्ही स्वता एंटरप्रेन्योर जाले। मजगती टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाचो मोपाच्या ऑपरेशनाचेर कांयच परिणाम ना। थंय गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी ॲप आणि हेर कावंटर सुरू आशिल्ल्यान प्रवाशांक आजून कांयच आडखळी जाल्ली ना। मुख्यमंत्री येवन मेळना तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरतले म्हूण टॅक्सीकार सांगतात। मजगती मुख्यमंत्र्यान दिल्ली सावन टॅक्सीकारांचे मागणे मान्य केल्याची घोषणा केला। पार्किंग फी 200 रुपया केल्ली ती खंय 80 रुपयाच रावतली। वेटिंग वेळ खंय 10 मिनटां केलो। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आणि ज्ञानेश्वर वरक।